एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टाइम जालो आसा रातचे 8. हय भूक हय. आता हांव व्लॉग स्टार्ट करता आनी हो पळय बुट्टी घेवन भोंवता. जस्ट आता मशीन लायला कित्याक हांव न्ही रातचे मातशें मशीन लायता कित्याक तेजे शर्ट बी आसता न्ही तो आमी घालता आनी स्टार्ट करता. मागीर सुकोवपाचें म्हाजें काम. सो सकाळच्यान काय व्लॉग करून आयज जालें कितें आयज चिंतलेलें तुमकां एक रेसिपी शेअर करपाक. सकाळचें चिंतलेलें सकाळीं करया म्हणून जेवणाक. मागीर हो पावलो आपल्याक बेगिना वचूंक जाय. फोंडा इव्हेंट दिल्लें आपल्याक 12कूच वचूंक जाय. हो पावलो अरे आतां 12 म्हटल्यार कशें आतां करता सगळ्यो रेसिपी. अशें पिलो दी मातशें ती पिलो दी. 12 वयता म्हणटा 12 ते कशें करतले रेसिपी. आनी म्हाका भाजी बी ऑर्डर करून आसलेले. भाजी येतलो केन्ना आनी केन्ना ते करतले. सो म्हटलें ताका शिवताक आपूण भाजी येता पावलो. हांवें भायर जेवपाची गरज ना हांव करता म्हटलें. सो बेश्टे टोमॅटो सार केलें, कच्चे केळी फ्राय केले आनी फ्लावरची भाजी केले. चिंतलें की ते की रेसिपी हांव करपाक जाय आसलेलें म्हाका तें खावंक जालें. तें म्हटलें रातचें करया म्हटलें की तो येतलो आमी रातचे शेगात खावया म्हटलें. ओके सो ताका लागून आयज दनपारचें सकाळच्यान काय व्लॉग करून सकाळीं उठले बेगीन रांदलें मागीर झाडू मारलें पुसलें कित्याक तो मागीर 12 येयलो जेवून गेलो. कितें रे हाय म्हण चल लॅपटॉप घेवन बसला मातसो बसता हांव बरें बस म्हटलें नाल्यार म्हाका तो रेसिपी शूट करून दिवचो ना. ओके जर शिव आत्तां येयला 8 जाली आत्तां येयलें इव्हेंटासून आनी आयज तुमकां एक रेसिपी शेअर करता हांव. म्हाका तें खावंक जालें. हांवें तें न्ही दुबय आसतना खाल्लेलें. खबर शिवता खबर आसा ना खबर ना ताका याद उरना शिवताक. आमी गेलेली डेजर्ट सफारी तो व्लॉग केलो मागीर एंड केलें हांवें. मागीर आमी गेली रेस्टॉरंटाक जेवपाक. थंयसर न्ही हांवें पनीर मटर मलाई पनीर ना हें मेथी मटर पनीर मलाई आमी घेतलेले आनी इतले टेस्टी आसा सांगू तुमकां. पण इतले टेस्टी म्हाका जावचें ना करपाक. मागीर एक दीस हांवें ट्राय केल्लें हांगा येवन पण बरें जाल्लेलें. सो चिंतलें की आयज करया आनी तुमकां तें शेअर करया. खूब इजी खूब सिंपल आनी तेज्या वांगडा तुमी चपाती किंवा नान नाजाल्यार परोटा खावं शकता. पूण आयज हांव नान करतलें. अशें खावंकूय दिसलें. शिव पालो काय करनाका हॉटेलासून ऑर्डर कर काय म्हटलें आसूं ना करता कित्याक खबर म्हाजे न्ही पांय हांगा मातशें सुजला. लेफ्ट पांय सुजला रायट पांय मातशें पण लेफ्ट चड सुजला. तो म्हणटा काय करनाका खंय म्हटलें तशें जायना प्रेग्नन्सीन पांय बी मातशें सुजतात. सो म्हटलें आयज करता सगळ्यांक खावया म्हटलें. रेस्टॉरंटात मेळटात हें पण घरा करप हें मजा आनी म्हाका हें तुमकां हें रेसिपी शेअर करूंक जाय. आनी आतां सामकी मेथी बीन फ्रेश येता. मेथी हांवें सकाळीं ऑर्डर केल्ले ब्लिंकिटासून. मागीर वटाणे बीन सामके फ्रेश येता. सो करून तुमी खावं शकता. म्हटलें चिंतलें की आयज तुमकां रेसिपी शेअर करया म्हणून. ओके सो शिव येयला ताका तुमकां म्हाजे पांय मातशें तुमकां दिसता काय ना कळटा काय ना खबर. पांय न्ही मातशें चड सुजला. हो तितलो ना हो चड आहा तें जाता आतां सेकेंड ट्रायमेस्टर सोंपता न्ही आतां आनी 5-6 दीस उरला. सो जेन्ना सेकेंड ट्रायमेस्टर सोंपता पळय तेन्ना ते पांय बी सुजता. ते व्हडलेशें कांय ना जातात ते. पण रितीव टायमार न्ही दोनूय पांय सुजलेले. पण दीस टायम न्ही म्हाका एकूच पांय मातशें सुजला खंय दिसता. तो ना न्ही शिवनाथ तो ना आसा पण चड ना जाता. ओके सो या आमी किचनान करया बेगीन 8 जालीं हांगासरूच. मम्मी न्हिदला. मम्मी आयज हेडेक मम्मीचें सांगूं शकता तूं खबर आहा न्ही एक दीस बरें आसता एक दीस हेडेक जाता. जस्ट ती आतां क्रोसीन घेवन मातशें न्हिदला. सकाळच्यान टॅबलेट घेवकूच ना. आतां म्हणपाक आपूण घेता आपल्याक चड जावपा लागला म्हणपाक सो क्रोसीन घेतला आतां न्हिदला ती. सो म्हटलें आयज तुमकां हांव रेसिपी शेअर करता. आनी आमची युट्यूब फॅमिली आयज कॉल केलेले. एक्चुली ती आमच्या नंबराची वाट पळयताली म्हणजे कशें आमचे नंबर मेळटले म्हणजे कशें आमकां ते कॉन्टॅक्ट करतले. ती सोदताली आमचे नंबर आनी आयज तिका आमचे नंबर मेवळे न्ही शिवनाथ. आनी तिने आमकां कॉल केले. ती आमगेर येवंक सोदताली खंय. सो आयज ती गेली संक सुमार म्हणटाली ती म्हाका फ्रांस ती आसता फ्रांस नांव कितें मिस्टर फर्नांडीस. सो ती म्हणपाली आपल्याक तुमकां मेळोंक जाय आसलेलें पण आयज आमी वयता आनी आयजूच आमकां नंबर मेळ्ळा तुजे कॉल करून. माझा फ्रेंड हा पळय तो येयलो म्हाका बाय मिस्टेक म्हाका मेळ्ळो थिंगा. तुजो फ्रेंड तो नंबर घेतले ताजे कडसून ताणें म्हाजे कडसून घेतला. मागीर ताणें डॅडीक दिलो. डॅडीचे कोण ते वळखीचे खंय ते होली फॅमिली चर्च ना थंय आसता न्ही चर्चीचें कितें तरी कनेक्शन. डॅडीन ताका आपूण वळखता मागीर डॅडीन चेड्याक सांगलो. तो लास्ट 2 days सर्चिंग पळय चेडो ते आनी ती मेन म्हणजे ताका आयजूच नंबर मेळ्ळा आनी आयजूच तुमकां वचपाचें आसलेलें. आनी ती पयलीं आपूण चॉकलेट आनी कितें बेबी कितें हाडला आपल्याक तुका दिवंक जाय. सो तिणें न्ही खंय दवरलें ते तेंचे कॉलनीन ती रावता तालिगांव न्ही तेंचे आपल्या कॉलनीन सेक्युरिटी कडेन दवरले. तर जस्ट शिव आतां वचून घेवन येयला. तर तुमकां दाखयता पयलीं ते कितें दिलें ते आनी बरें दिलां कपडे भुरगे चॉकलेटी बी चॉकलेटी खूब आहा आमगेर. आनी दिसता मातशें चॉकलेट मातशें न्यू हांवें म्हाका 2 एक ते टॉबलर वन सामकें खावंक खबर आहा आमकां. आतां खावप ना
यो दाखयत तुमकां चला. हो पळय लॅपटॉप घेवन बसलेलो चॉकलेट खावपा येयला तेन्ना खावना भशेन. ओके सो हे 2 टॉबलर दिला आनी हे सामकें न्यू आहा म्हाका. चॉकलेट कसलें तरी आहा हें म्हाका दिसता हे आलमंड हेझलनट हेझलनट सॉरी हेझलनट. सो हे सामकें न्यू आहा म्हाका. हें हांव खातलें ट्राय करता. म्हाका न्यू कोण कितें दिता न्ही हांव ट्राय खावंक पळयता कित्याक तें म्हाका मातशें न्यू आसता न्ही ताका लागून. सो हे 2 दिला आनी बेबी कपडे दिला. हे पळय बॉडी सूट्स. सो एकूच तुमकां काडून दाखयता. हितून न्ही 1 2 3 4 5. सो हे दोगांकूय बेबी गर्ल बेबी बॉय कितें आसता पळय क्यूट दिसता न्ही. डिफरंट पळय म्हणजे भुरग्यांक रेग्युलर घालचें पडटलें कित्याक खबर आहा भुरगे केन्ना व्हडले जातले आनी कपडे धाकटे जातले. आनी असलें एक आसा जे आमचे इटी फॅमिलीन दिला म्हाका. सो हेतून 1 2 3 4 5 6 7 आहा. हे व्हायटान दिला आनी हे अशें ताका डिजायन हे आहा मदीं हार्ट बीन अशें आसा. सो हे 2 दिला. पापती दवरून गेली. सो थँक्यू तू इतले आमकां दिले आनी थँक्यू बेबी कपडे दिले. थँक्यू. सो थँक्यू हां खरें तुवें इतले तिका मेळपाचें आसलेलें लास्टाक कशें तरी करून आमचे लास्टाक ताका नंबर मेवळे. सो तिका म्हटलें हांवें नेक्स्ट टायम केन्ना गोंयान येयल्यार तुमी फ्रांसान आसता नेक्स्ट टायम केन्ना गोंयान येयल्यार आमकां यो म्हटलें आमगेर. ओके सो खा सर चला काडून दवरता. आतां सगळे कपडे म्हाका वॉश बीन करूं जाय एक दीस. ओके सो चला शिवाचें काम जालें. आयफिजीन दवरलें. सो चला शिवाचें काम जालें. येईल तो आतां बिना माझी रेसिपी शूट करता दी. आणि तेजें काम जालें कॅमेरा धरून. आतां ताका सपोज आपयलें न्ही किचनान कॅमेरा धर म्हणून बॉब मारतलो. आतां कामांतल्यान येयला म्हाका बसूंक दिना म्हणटलो. ओके चल हांव स्टँडार दवरता आनी व्हिडिओ शूट करता. चला तो चला करया आमी. आनी हे रेसिपी म्हाजे ओन न्ही आं सांगलें न्ही हांवें दुबे खाल्लेले मागीर हांवें युट्यूबार सर्च केलें आनी ट्राय केलें हांवें. चिंतलें की तुमकां बी शेअर करया म्हणून. दाखयता हांवें कितें घेतलें तें. तो हांगासर न्ही हांवें 1 कप मेथी न्ही चॉप करून घेतला. जाता इतलें तुमी फायन चॉप करात. ओके सो हांगासर 1 कप घेतला हांवें. हांगासर पळयत हांवें ग्रीन पीस घेतला. हे हाफ कप आसा ग्रीन पीस. पनीर घेतला 200 ग्राम. तुमकां जाय तशें तुमी कट करात. हांवें अशें क्युबान कट करून घेतला. 2 कांदे न्ही हांवें चॉप करून घेतला. आनी हांगासर न्ही एक 15-20 काजू न्ही गरम उदकान न्ही सोक करपाक दवरलेले. ओके आतां न्ही आमकां हें पनीर न्ही बरें गोल्डन कलर अशें जायसर न्ही आमकां हें फ्राय करून घेवंक जाय. सो हांव हितून घालता बटर नाल्यार ऑयल घालून तुमी हें पनीर न्ही फ्राय करूं शकता. सो पनीर घालता. सो जेन्नाय तुमी हे रेसिपी करतले न्ही पनीर मटर मलाई म्हणून पनीर न्ही फ्राय करूनच घालात. कच्चे घाल नाकात बरें लागचें ना. ओके फ्राय करा बरें दोन्ही सायड ताका बरेंशें गोल्डन कलर हे आसा ताका न्ही फ्राय करून घेयात. सो जस्ट थोडेशें न्ही हांव मीठ स्प्रिंकल करता. जस्ट थोडेशें. सो हांगासर पळयात हांवें एक सायड न्ही अशें ब्रावन ताका बरें फ्राय करून घेतला. आतां नेक्स्ट सायड दुसरे सायड आहा पळय ताका अशेंच आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. सो हें पळयात हांवें दोन्ही सायड एका बरें फ्राय करून घेतला. इतलेंच पुरो आनी ताका फ्राय करनाकात. आतां हांव गॅस बंद करता. तो सेम पॅनीन न्ही हांव घालता ऑयल. एक धाकटो चमचो तेल घालता. सो आतां घालता हांव एक तेज पत्ता बे लीफ सिनामन स्टिक घालता एक. आतां घालता एक 2 कार्डमन म्हणजे इलायची. एक 10 सुमार न्ही हांव ब्लॅक पेपर घालता. आनी हांगा घेतला एक 4 लवंग. सो आतां घालता एक हाफ टीस्पून न्ही जिरा घालता. सो मातशें न्ही एका एक 1 सेकंड न्ही अशें ताका मातशें फ्राय करून घेवया. सो आतां घालता लसूण. सो हांगासर 4 लसूण घेतला. सायजीन मातशें मोठे आनी ताका लागून. आनी 1 इंच आलें घालता. सो आतां घालता हांव 2 ग्रीन चिली आनी जस्ट न्ही ताका मातशें फ्राय करून घेता. जस्ट 1 मिनीट न्ही आमकां मातशें फ्राय करून घेयात. आनी लो फ्लेम हा पळय मातशें लो दवरात. चड ताका अशें बंद करनाका. जस्ट 1 मिनटान एका फ्राय करून घेता. सो आतां घालता हांव कांदे. हांगासर 2 मिडियम सायज कांदे हांवें लांबसर कट करून घेतला ते घालता. आनी हांवें हांगा काजू सोक करून दवरलेले ते घालता. उदक काडून घेयात. आतां हें आमकां लो फ्लेमीन न्ही 1-2 मिनटांनी बरें फ्राय करून घेवंक जाय. कांदे न्ही मातशें बरें ब्रावन जावंक जाय. ओके बरें एका फ्राय करून घेयात. सो हें पळयात कांदो न्ही अशें ब्रावन जायसर आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां न्ही
गॅस बंद केला हांवें. हें सिनामन स्टीक आनी बे लीफनी काडून घेवंक जाय. हें आमी आतां यूज करचें ना. सो तेजे कितें फ्लेवर्स बीन आहा पळय सगळे तितून कांद्यान येयल्ले आसा की सद्या हें गरम आसा, थंड जावन न्ही मागीर हें आमकां मिक्सरान घालून थोडेशें उदक घालून न्ही फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. सो थोडेशें उदक घालया, चड घालनाका आनी चडशें पातळ करनाकात. जशें 1/4 कप खूब जालें उदक घालून सो हें आमकां फायन वांटून घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात हांवें फायन पेस्ट करून घेतला आनी हितून न्ही मातशें तें लागलेले पेस्ट न्ही. सो हांगासर न्ही हांवें 1/2 कप उदक घालून न्ही ताका अशें मिक्स करून दवरला. ओके, मसाला न्ही वेस्ट करनाकात. सो हांगासर न्ही पॅन दवरला. सो आतां घालता 2 धाकटो चमचो तेल घालता. सो तेल न्ही तापलेलें आसा. सो आतां घालता हांव 1/2 टीस्पून जिरा. सो जिरा न्ही हांगा फ्राय जाल्लें आसा. सो आतां घालता हांव मेथी. ग्रीन पीस घालता. सो आतां न्ही आमकां हें बरें एक दोन तीन मिनटां आमकां हें बरें फ्राय करून घेवंक जाय. जे मेथीचे बिटरनेस आहा पळय कडूपणा ते वचोंक जाय. सो लो फ्लेमीन न्ही एका 2-3 मिनटांनी बरें फ्राय करून घेयात. सो 2-3 मिनटांनी एका हांवें बरें फ्राय करून घेतला. सो आतां आमी घालया व्हायट पेस्ट. थोडेशेंच आमकां उदक घालूंक जाय, चड घालनाका, थोडेंच घालात. बस बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो बरें हेका मिक्स करून न्ही एक 3-4 मिनटांनी आमकां हें लो फ्लेमीन हेका बरें एक 3-4 मिनटां आमकां कुक करून घेवंक जाय. फ्लेम हाय दवरनाकात कित्याक सकयल ते सगळें बर्न जातलें. फ्लेम लो दवरात आनी एक 3-4 मिनटां हेका बरें कुक करून घेवया. सो 3-4 मिनटांनी हेका हांवें कुक करून घेतला आनी तुमी पळोवंक शकता हें ड्राय जाल्लें आसा. सो आतां घालता हांव मीठ घालता एज पर द टेस्ट. थोडेशें घालता. बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी मिक्स करून न्ही मीठ घालून ताका मिक्स करून न्ही जस्ट 1-2 मिनटां ताका न्ही लो फ्लेमीनी परत कुक करून घेयात. आनी जेन्ना आमी स्टार्टींग ताका कुक करपाक दवरलेलें पळय अशें ताका मिक्स करत रावता ना की ताका सकयल तें चिकटून रावता. सो आतां एका न्ही 2 मिनटांनी बरें कुक करून घेवया. सो हें पळयात हें ड्राय जाल्लें आसा. सो आतां उदक घालता. उदक ना जाल्यार दूद घालपाचें, मिल्क ना जाल्यार वॉटर ऑप्शन आसा. 1/2 कप घालपाचें. सो हांव हांगा घालता उदक 1/2 कप. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो उदक घालून ताका मिक्स केला आनी टेस्ट करून पळयात. इफ मीठ बीन कमी आसल्यार मीठ घालात. आतां हें धांपून आमकां लो फ्लेमीनी बॉयल करूंक जाय म्हणजे ताका बरेंशें खतखतो येवंक जाय म्हणजे तें बरें कूक जावंक जाय. सो हें पळयात बरें ताका बॉयल येयल्लें आसा. इथे ताका मिक्स करून घेता. सो आतां घालता हांव फ्राय केलेलें पनीर. आतां घालता 1/2 टीस्पून गरम मसाला. सो आतां घालता 1/2 कप फ्रेश क्रीम. सो आतां घालता 1/2 टीस्पून शुगर. सो बरें हेका मिक्स करून घेयात आनी फ्लेम आहा पळय लो दवरात. सो बरें मिक्स करून जाल्लें आसा. आतां फायनल धांपोन न्ही एक 5 मिनिट आमकां लो फ्लेमीन न्ही हें कुक करून घेवंक जाय. बस फक्त 5 मिनिटां. सो 5 मिनिटां जाल्लीं आसा. कोथमीर घालता आनी हांगासर मेथी मटर पनीर मलाई रेडी. ओके, ट्राय करा तुमी. बरें ताका एकदां मिक्स करून घेता. हें जाल्लें आसा. तें जाल्लें आसा आनी ट्राय करा तुमी. चड तिखट बीन कांय ना. चिली बीन खूब कमी घातला हांवें, भुरग्यांक खूब आवडटलें. सो आतां हांव करता नान करता. नान करपाक न्ही हांवें मैदाचें पीठ कालोवन दवरला. नॉर्मल जशें आमी चपातीचें पीठ कालता पळय गव्हाचें पीठ तशेंच कालोवपाचें दाखयता तुमकां. पळयात कालोवन घेतला आनी कालोवन न्ही ताका अशें कपडो धांपून दवरूंक जाय नाल्यार ड्राय जाता मागीर तें. सो बटर गार्लीक नान करपाक मम्मी मेळोंक ना. मम्मी न्हिदलेली उठून आयली. ताका म्हणटा तूं न्हीद घे हांव करता गे. ताका झेम पडना. येता किचनान कितें काम करत रावता. न्ही गे हाय म्हण. सो हांगासर पळयात लसूण हांवें ग्रेट करून घेतला. एक 7-8 लसूण न्ही ग्रेट करून घेतला. थोडेशें कोथमीर घेतला, बरें चॉप केला. आतां घालता हांव बटर. बटर तुमी बरें मेल्ट करून घालूं शकता. ओके,
कित्याक आमी करता बटर गार्लीक. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात रेडी आसा बटर गार्लीक आनी कोथिंबीर बरें मिक्स करून घेतला. आतां हें हांव दवरता सायडीन. सो आतां करया आमी नान. नान तुमकां सायजीन व्हडले जाय धाकटे जाय ते तुमी हिशोबान करात. ओके हांव न्ही चड व्हडले करचे ना धाकटे करचे ना जस्ट मिडियम सायज करतले. बरें ताका अशें एक डव काडून घेतली न्ही समजा ताका धांपत आहा नाल्यार कितें जाता ते ड्राय जाता. ओके आनी सुका मैदा लावून न्ही आमकां हें लाटून घेवंक जाय. आनी अशें ना की परफेक्ट सायज जावंक जाय अशें कांयच ना. तुमी कशेंय करा नान. हॉटेलान नान कशें अशें ना. शिव म्हणटलो आयक शिव म्हणटलो आपल्याक पराठा जाय खंय व्हडले व्हडले हेजे ऑर्डरी लायफान केन्ना हांवें पराठा करूंक ना. म्हाका पराठा कर खंय मागीर म्हणटा आपूण कर दाखय. आतां शिव पराठा करतलो आनी तुमकां शेअर करता कसलो पराठा करतलो कोणाक खबर ना. कित्याक हांवें केन्ना पराठा करूं ना नान तरी हांवें खुबदां ट्राय केला. हें इतलें केन्ना करूंक ना न्ही तें करूंक पळोवंक जाय मागीर तुमकां शेअर करूंक जाय. बेश्टेच तें करून मागीर कोणाक जाय तें. सो आमकां अशें न्ही लाटून घेवंक जाय. आनी सायज नो मॅटर सायज कशें आसूं न्ही टेन्शन घेनाकात. सायडीन मातशें न्ही थिक्क आसता तें मातशें लाटून घेयात पातळ करा ताका मातशें. हांवें नान करपा लागून हाडलेलें अशें ताका हँडल बी आसूंक जाय. तापला आनी ताका आतां फ्लेम मातशें लो दवरला हांवें. आनी हें पळयात आमी नान हांगा लाटून घेतला. आतां न्ही अशें उदक लावून घेवंक जाय. ओन्ली वन सायड वन सायड आमकां उदक लावून घेवंक जाय बरें. ऑयल बीन कांय लावप ना. उदक दाखयत तुमकां या अशें घालूंक जाय. आनी आमकां हें टर्न बीन करप ना. हें कळ्ळें. सकयल्लें मातशें कूक जालें मागीर डायरेक्टली हें कढाई हँड आहा पळय ताका अशें टर्न करून न्ही ताका शेक दिवंक जाय. तें मागीर करया. सो पयलीं एक सायड मातशें फ्राय जावं न्ही मागीर सगळें शिवरात करतलो. हांव फक्त लाट्टलें उरलेलें सगळें शिवरात करतलो. फक्त हें कर तें कर पराठा कर तें कर हें कर उतरां व्हडली व्हडली टर्न करून न्ही फ्राय करून घेवंक जाय. अशें जाल्यार कांय ना फ्लेम पडल्यार पडूं न्ही घाल 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 तशें फ्राय करून घ्या चिमटी हाडटा. सो केन्ना केन्ना आनी तें चिकटून अशें पडटा. सो करपातलें अशें नात काड वयर कर करपातलें आं. सो अशें आमकां हें फ्राय करून घेवंक जाय. ओके सो हें पळयात दोनी सायड ताका फ्राय करून घेतलेलें आसा. दोनी सायडी फ्राय करून जाली की मागीर ताका अशें बटर लावून ताका स्प्रेड करपाचें अशें बरें हें ताका बटर लावून अशें. सो हांगासर नान रेडी. ओके सो अशें न्ही ताका बरें डब्यान घालून दवरात आनी धांपून दवरनात. तें कितें जाता बरें सॉफ्ट उरता मागीर. ओके सो हांवें सगळें करून घेता मागीर मेळटा तुमकां. शिवरातान केलें मम्मीन लाटलें हांवें मातशें ताका लायलें उदक आनी केलें ताणें फास्ट फास्ट. यो ऋत्वीक हात धुवन घे. सो ऋत्विकाक दिला. हय उदक रावला वास बरो येता खंय. ते नान करता न्ही तेन्ना वास बरो येता बटर लायता न्ही ताका लागून घे हात धुवन घे आनी खा. सो हांगासर पळयात नान न्ही अशें तुमी हॉटेलान अशें मेळटा. हें पळय 2 तुकडे केला. ओके सो हांगासर थोडे गरम गरम आहा. हें पळयात ओके खावूं सांगता तुमकां. शिव कितें म्हणटा पळय थंड जावच्या पयलीं खावंक जाय खंय. हय नान न्ही गरम गरमच खावंक जाय. तर म्हाकाय वाड आहा खावूंक सांगता. खूब तेंपानी केला न्ही आनी बरें भाजी बिजी भुरग्यांक पोटांक वयता. नान टायट आहा खंय हें पिला तो टायट जावपाक. कित्याक तो मैदा न्ही मातशें तें मैदा तुमकां खबर आहा मातशें तें हार्ड आसता. सो गरम गरम खालें न्ही गरम गरम खालें न्ही कितें जाता खबर आहा तें मागीर सॉफ्ट आसता. ओके सो रेस्टॉरंट स्टायल तुम्ही घरात जेवू शकता. रेस्टॉरंट स्टायल नान आनी मटर पनीर मलाई बरें आला. योग्य ओके ट्राय करा तुम्ही खाता मागीर ब्लॉग एंड करया. ओके पुरो जालें. सो जालें आमची जेवून आनी तुमकां सांगू ग्रेवी इतलें बरें जाल्लें न्हू ना टेस्टी जाल्लें आं. तुमी जाल्यार चपाती पराठा वांगडा खायात पण इतलें बरें जाल्लें. आनी तीख कमी केल्लें हांवें खूब बरें जाल्लें. खूब तेंपानी केलें सारकें रेस्टॉरंटान जेयल्या भशेन. सो आयदनां घासता हें क्लीन करता म्हण टायम जालो. हेका कशाय जाय थंय. हें आनी आमी दुबयसून हाडलेलें आसलेलें 1-2-3 पॅकेट हर्बल टी. हें कोल्ड फ्लू हेंकां बरें. तूं जाय आई आई ना घे घे
असा पके बरें मम्मीक मातशी थंडी आला ते चार आमकां म्हाजी युट्यूब फॅमिली येयल्ली न्ही डॉक्टर कोरिया दुबयसून येयल्ली ते एनर्जी टी ते हें घेवप ना आतां सो म्हटलें हें पी म्हटलें मम्मीक आनी शिवन आतां सगळ्यांक ओके सो दवरला उदक टी बॅग ते सो उदक गरम करून समते पिनाका तुका हें घे चा पी तू हर्बल टी शिव की म्हणटा पळय म्हाका कोल्ड आनी फ्लू जाला काय ना पिल्यार बरें मातशें तयार दवर आं ऋत्वीक घालून तयार दवर मातशें चला जालें आतां न्हिदपाची तयारी ओके मी सगळे एन्जॉय करतात आनी खूब तेंपांनी आमगे एसी लायला न्ही ना एसी म्हणटा खूब तेंपांनी लायला आयज खूबच गरमी जावपाक लागलें आनी ते नान करपाक आनी गरमी जालें खावपाक बरी दिसता करपाकूच नाका आतां चपाती बीन आयज खूब गरमी जावपाक लागलें खूब तेंपांनी आमगे लायला एसी आनी आमी तशी एसी बीन चड लायना ओके सो आनी कांय ना ब्लॉगां इतलेंच आतां न्हिदता रेसिपी तुमी ट्राय करात आनी म्हाका कमेंट करून सांगात ओके कशें जालें तें ट्राय करा एक दीस बरें लागता खूब बरें लागता तो चला मग ब्लॉग मी हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा तर मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर बाय हां आणि तो खंय गेलो ऋत्विक बाय म्हण सगळ्यांक I love you friends. Please you comment and subscribe to my channel. हां झाले आई ताका दुखता ना खंय तिका एक क्रोसिन दिल्लें हांवें कमी जालें हपाली ओके चला बाय गुड नाईट Bye. तो आयज न्ही एक वेडिंग एनिवर्सरी आसा ताका विश करता तो नाव आसा रोहित एंड निनोश्का विशिंग यू हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी गॉड ब्लेस यू बोथ देवान तुमच्या दोगांचे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू तर म्हण Happy anniversary to you. चला बाय Bye.